नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. पर्सनल हावसिंग प्रोजेक्टाची कामां करपा खातीर भाजपाचे आमदार घेतात हफ्ते. भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिग्सान केल्ले ट्विटा उपरांत गजाल आयली उक्ताडार. सावियो रॉड्रिग्स कसलेच सांबाळिना पक्षांत पद, सांगता प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेंत मोगो बरोबर युती करून लेगीत भाजपात अपेक्षीत मेळूंक ना तांकां येस. भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय संघटन सचिव BL संतोशा मुखार मांडल्यो तांच्यो प्रतिक्रिया. फ्रेंडली फायट संकल्पनेचेर ना मात्तूय विश्वास. 2027ची विधानसभा वेंचणूक फ्रेंडली फायट संकल्पना ना योग्य, सांगता विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक भाजपाक 7 सुवातेंचेर खावची पडली हार. येवपी विधानसभेच्या वेंचणुकीचेर ताचो जावचो ना परिणाम, सांगता प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. पिग्मी कलेक्टराच्या हातींतल्यान बॅग चोरून व्हरपी 20 वर्साच्या एका तरणाट्याक केलो अटक. जाल्यार दुसऱ्याचो सोद आसा चालू. दिवचलची घडणूक. स वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपा खाला अटक केल्ल्या मनशाच्या घराच्या भायर लोकांनी घातलो घेराव. वाठारांत आमी असले कृत्य खपोवन घेवचे ना, दिली शिटकावणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पर्सनल हावसिंग प्रकल्पा खातीर एका आमदारान भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्या कडल्यान पयशे घेतिल्ले असो गंभीर वादग्रस्त आरोप भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिगीस हाणें केला. ह्या वादग्रस्त विधाना उपरांत पत्रकारांनी जेन्ना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक विचारले जाल्यार ताणें सांगलें की सावियो रॉड्रिग्स हो पक्षांत कसलेंच पद सांबाळिना म्हणून. पळयात पुराय बातमी. 4 मार्च 2025 ह्या दिसा आदलो मंत्री आनी भाजपाचो फुडारी पांडुरंग मडकयकारान सरकाराचे मंत्री फकत पयशे करपाक पेटल्यात असो गंभीर आरोप केल्लो. तेन्ना गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. आतां भाजपाच्या एका आमदारान पर्सनल हावसिंग प्रोजेक्टाची कामां करपा खातीर एका कार्यकर्त्या कडल्यान 10 लाख रुपया घेतिल्ल्याचो गंभीर आरोप भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिगीसान ट्विटा वरवीं केला. वैयक्तीक हावसिंग प्रकल्पाची फायल क्लियर करपा खातीर एका आमदारान संबंदीत मंत्र्याक दिवपा खातीर एका भाजपाच्या कार्यकर्त्या कडल्यान 10 लाख रुपया घेतिल्ले. उपरांत कांय म्हयन्यांनी तो कार्यकर्तो भाजपाच्या एका ज्येष्ठ फुडाऱ्याच्या पदार पावलो. तेन्ना आपणे दिल्ले पयशे मंत्र्या मेरेन पावले काय ना हाची पुष्टी करपा खातीर संबंदीत मंत्र्याक प्रश्न विचारले. आमदारान आपणाक कसलेच पयशे दिवंक ना म्हूण मंत्र्यान सांगले. उपरांत त्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यान संबंदीत आमदाराक समन्स धाडून तांणी दिल्ले 10 लाख रुपया 2 सप्तकां भितर परते घेतले. आतां सावियो रॉड्रिगीसाच्या ह्या वादग्रस्त विधाना उपरांत गोंयभर बोवाळ पडपाचो आसा. मजगतीं सावियो रॉड्रिगीसान केल्ल्या वादग्रस्त विधानाची पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी चौकशी करतात, अशें मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. इश्यू गंभीर न्ही. 10 लाख जर आमदार मागता खंयचे हावसिंग प्रोजेक्ट जाल्यार हे पार्टी टू गव्हर्नमेंट हप्ता कल्चर जाला. How you know it is the correct thing unless you verify. Without verification आरोप कोणूय करपाक शकता. जावपा नाका, व्हेरिफिकेशन जावपा नाका हाजे. बाबा कारण जावपा ना जातलें न्ही. सावियो रॉड्रिग्स मोदीक मेळटा, अमित शाहक मेळटा असो त्याचे एक स्ट्रेचर आसा BJP भितर. तो पयलीं स्पोक्स पर्सन आशिल्लो. सो तो मनीस जेन्ना असो आरोप करता तेन्ना सिरियस न्ही ते. Whatever is there, the party higher ups are looking into it. That much I know. पार्टी म्हणजे आता हांवें वयर गेलो तेन्ना सांगलें तुमी म्हाका असो प्रश्न विचारलो, मातशें पळया म्हणून. डोंट वरी, आरोप केलो म्हूण इट इज सत म्हूण अशें आसना न्हू. मजगतीं हे वादग्रस्त विधानाविशीं जेन्ना पत्रकारांनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक प्रश्न विचारल्यार तांणी सांगले सावियो रॉड्रिगीस पक्षांत कसलेच पद सांबाळिना. आपूण अध्यक्ष जाले सावन नेमिल्ल्यांचीच अधिकृत वांगडी म्हूण वळख आसा. ऐकात दामूचे म्हणणे. सावियो रॉड्रिगीस तुमचो मेंबर आहा अजून काय ना असो हे ना. तो मेंबर आसत घडी, पण तो खंयच्याच पदाचेर आणि खंयच्या जागेर ना. कारण ज्या दिसाच्यान 18 तारखेच्यान ज्या दिसाच्यान जानेवारीच्यान हांवें पदभार सांबाळ्ळो त्या दिवसा पासून जांकां आमी ऑफिशियली नियुक्त केल्लो आसा ते नव्हते मेंबर, त्या दिसाच्यान बाकी सगळे येसी मेंबर. Don't you think he's damaging the nation? आता तूही मेंबर जाऊ शकता आणि हय म्हणपाक शकता. डबल नंबर माल नंबर आसा. मेंबर आसा. त्याच्या बरेच जण झाले म्हणतात.
खूप जाण मेंबर आसा प्रत्येक कडेन काडटात आनी हाडून जोडटात बोरोजन थोडे अशे बी आसतले की तिनूय पार्टीचे मेंबर आसतले पण काडटाले आनी त्या वेळाचेर ताका लायतले ह्या वेळाचेर आमकां लायतले पण तू जॉईन जावन मागीर दुसऱ्या वर्षी पयलीं आशिल्ले तेन्ना मेंबरशीप आमी जॉईन जाले अजून मेंबरशीप जावना थँक्यू पयलीं जाल्ले ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 2020 वर्साच्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत जिखिल्ल्या 7 सुवातींचेर अंदूच्या वेंचणुकेक भाजपाक हार खावची पडली. पूण हाचो येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर कसलोच परिणाम जावचो ना असो विश्वास भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायलो. बुधवारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो. 2020 वर्साच्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत भाजपान हळदोणा, शिरसय, सांत लॉरेन्स, बेतकी खांडोळा, दवल्ले, गिरदोळे आनी खोला अशा सुवातींचेर जैत मेळयिल्ले. मात अंदू वर्साच्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत काँग्रेस, RGP आनी अपक्ष उमेदवारांनी भाजपाक हारयत जैत मेळयले. हे खातीर मंत्री बाबूश मोन्सेरात, निलकंठ हळर्णकार, आमदार उल्हास तुयेकार तशेंच भाजप सरकारात आशिल्ले अपक्ष आमदार हांचे कामगिरी कडेन कशें पळयतात, तशेंच हाचो येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर परिणाम जातलो काय ना असो प्रश्न पत्रकारांनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक केलो. ताचेर जाप दितना दामून सांगलें, हाचो येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर कांयच परिणाम जावचो ना. मुळात मतांच्या टक्केवारींतल्यान गोंयकारांनी भाजपाक अंदू वर्सा व्हडा प्रमाणात कौल दिल्ल्याचे दामू उलयलो. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यक्रमाचे संदर्भात माहिती दिता. फाल्यां 25 डिसेंबर हो भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां भितर एक आमचो एक संस्मरणीय दिवस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पक्षा भितरल्या लाचखोरी प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्यांची नांवां फक्त पक्षाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांकूच सांगतलो अशें भाजपाचो फुडारी सावयो रॉड्रिग्स हाणें सांगलें. तशेंच आपूण भाजपाच्या कार्यकारिणी समितीचो एक वांगडी आसा अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक सावयो रॉड्रिग्सान प्रत्युत्तर दिलां. Now, the reason I put it out is that if an office bearer of the ruling government has to pay a bribe when the government is the party itself, then what is the state of the common man in Goa? Today, Goa is got such a bad name after the Birch fire tragedy, where 25 innocent people have died, but nobody over there decided to do the right thing and do their duty in following the procedures and the processes that were already there. They allowed an illegal nightclub to flourish for 2 years, and because it was not demolished, because it continued, 25 people died. Now, if that is the level of corruption that we saw over there, and now that I put out this information, please look at the level of corruption and what is the impact on the common man. Today, if an office bearer of the party has to pay a bribe to get his own housing project done, what is the nature and the status of the common man? I will only name them to people I trust. And if Mr. B.L. Santosh ji, J.P. Nadda ji, Amit Shah ji and Modi ji ask me who the names are, I will give them the names. But let me tell you one thing. If I know this information, I would have got this information from either the three of them. I got it from one of the three of them, no? Or the office bearer. So it's not my duty to tell the party, the system where it's gone wrong. My duty is to tell them that if the office bearer has gone through this and he does not have the courage to talk about it, but is willing to talk to anybody else, or if the minister has gone through it but he does not have the courage to talk about it. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मोगो पक्षाकडेन युती करून लेगीत भाजपात अपेक्षित कसलेच यश मेळूंक नाशिल्ल्यान भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय संघटनेचे सचिव BL संतोष हांच्या मुखार हे सगळे प्रश्न मांडले. पळयात पुराय बातमी. येवपी वेंचणुके फाटभुंयेर भाजपाची मतां फुटची न्हय आनी विरोधी मतां एकठांय येवची न्हय हे खातीर
कसली रणनीती तयार करूं येता हाचेर सविस्तर चर्चा बसकेत जाली. जायत्या फुडाऱ्यांनी संघटनात्मक घटमूट करप, कार्यकर्त्यांचे मनोबल सुदारप आनी समन्वय वाडोवपाची गरज उक्तायली. बुधवारा राज्यात जाल्ल्या सागर मंथन कार्यावळी निमतान मंगळारा BL संतोष गोंयांत पावले. हाचे पयलीं मंगळार राती तांणी मंत्री, भाजपा आमदार आनी कोर कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतली. गोंयांत मंत्री, आमदार, पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यांनी सेगीत चवथे खेपे भाजपाक सत्तेर हाडपा खातीर आतांच्यान काम सुरू करपाक जाय. दरेकल्यान वैयक्तीक मतभेद विसरून पक्षाक सत्तेर कशें हाडचे, जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या माध्यमांतल्या मतदारां कडेन संपर्क कसो दवरचो, गांवगिऱ्या आनी शहरांनी रावपी मतदारांचे प्रश्न समजून घेवन ते सरकारा मेरेन कशें पावोवपाचे आनी फुडल्या वर्सा अशा सगळ्या प्रश्नांचेर मात करची हाचोच विचार करचो. पक्षाचे लुकसाण जातले अशा तरेन कोणेच वागचें न्हय अशें कडक आदेश संतोष हांणी दिले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फ्रेंडली फायट संकल्पनेचेर आपलो मात्तूय विश्वास ना अशें विधान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केला. आमी वेंचणूक जिखपा खातीर लढयतात. 2027ची विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान फ्रेंडली फायट ही संकल्पना योग्य ना अशें युरीचें म्हणणें. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची युती आशिल्ली. मात गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन खोर्ले आनी मोर्जे मतदारसंघांतल्यान आपापले उमेदवार रिंगणात देंवयतना ही फ्रेंडली फायट म्हूण दोनूय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सांगिल्ले. मात वेंचणुके उपरांत काँग्रेस तशेंच गोवा फॉरवर्डाक ही फ्रेंडली फायट वेंचणूक म्हारग पडिल्ल्याचे दिश्टी पडला. ह्याच फ्रेंडली फायट संकल्पनेचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी म्हत्वाचें विधान केलां. 2017 वर्सा हीच फ्रेंडली फायट संकल्पना केल्ली, मात ती अयशस्वी थारिल्ली. आतां हे वेंचणुकेक तीच गत जाली. देखून आपलो फ्रेंडली फायट संकल्पनेचेर मातूय विश्वास ना अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगलें. 2027ची विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान हो दृश्टिकोन योग्य नाशिल्ल्याचें युरीचें म्हणणें. कितें आसी आज म्हाका दिसता इट वॉज नॉट एन एक्सपेरिमेंट बट डेफिनेटली something that we need to look into. I personally do not believe in this friendly fight. I play an election to win, not only to play but to win an election. And म्हाका दिसता आज in 27 as लक्ष दवरत वयल्यार I don't think the friendly fight concept is correct. 17 हो concept जालो, it was a failure. And in the future in 27 there has to be clear cut. You cannot basically tell the voters or confuse them. It has to be one-sided. आमकां खात्री हा ज्या पद्धतीन आज we are definitely going to look into the result. We were looking into several results in north as well. We would have won about 5-6 seats very easily. And in the south we could have formed our panel. We could have formed a council. It was heading towards that. But hui na hui म्हाका दिसता because there was certain division. We lost about 4 seats with a very small margin. Definitely it is a learning thing that we need to look at because Goinkar is looking at us. Goinkar wants that every one of us are together. We will make all the efforts. As now I can say we are 5 people here of the alliance committee or the committee that was formed. And we felt that we all have to go together. What went wrong, why it went wrong, what was the other internal elements that was not agreeing, what was the external element. All these things are something that the party will introspect and make sure that the target and the focus should be to make sure that BJP goes home. And we are confident, Vidhan Sabhin Pasun, we fight together as MLAs. This is in the interest of the state. Same way we have to fight together to make sure this BJP stands for. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. एका बायलेक लुटपाची घडणूक ताजी आसतना दिवचल शारांत एका पिगमी कलेक्टराक लुटपाचो अयशस्वी यत्न जालो. ह्या प्रकरणात थळाव्या तरणाट्यांनी एका दुबावीत तरणाट्याक धरिल्लो आसा. कांय दीस पयलीं दिवचले एके बायलेक लुटपाची घडणूक घडिल्ली. ही घडणूक ताजी आसतना मंगळारा दनपारच्या दिवचलच्या 5 वाड्या वयल्यान लांबगांव वचपी रस्त्याचेर परतून एक फावट एका पिगमीकाराक लुटपाची घडणूक घडली. मध्य प्रदेशांतल्या दोगा तरणाट्यांनी रणजीत साखळकर ह्या पिगमी कलेक्टराच्या हातांतले पयशांनी भरिल्ले बॅग घेवन फुटज्यो काडपाचो यत्न केलो. एकलो हाताक मेळ्ळो जाल्यार दुसरो पळपाक यशस्वी जालो. बॅगात 43,000 रुपया आशिल्ले अशेंय कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अटक केल्ल्या दुबाविताचें नांव अमित गुज्जर अशें आसा. दिवचल पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल हांव 2:30 घरा वयता आसलो. घराक वता आसतना हिरा टॉकीज थंय वयर पावला मातून दोग जाण येयले कोण दोग जाण बॅग हिसकून घेतले आनी पळय
ही सारको खंय कारेश्वर देवळा कडेन मातशें आयल्यान देवळा आयल्या मागीर तेका म्हाका दिसता एकटो मेळो दिसता न्हू एकटा गॅरेज केलो धरलो शेतान ते भुरगे खेळटाले तेंच्यांनी ते लोकल तेंच्यांनी धरलो लांबगांवच्या लोकांनी आनी तुमच्या बॅगान कॅश कितले आसले ते 3,000 रुपया आसले कितें तुमी पिकनिका करता पिकनीक करायचें म्हणजे आनीक तुमकां कितें इंजरी बी कितें करूंक ना ना म्हाका बॅग घेतलं ते धांवल्यात ते म्हणजे अशें दिसा उजवाडे म्हणटा मातसो भंय केस चालूच आहा न्ही आतां पयर सोसायटी कडेन शेनवार दिसते बायलेचे बाकी काय तुमची बॅग मेळ्ळी दिसता बॅग आतां पोलीस स्टेशनान आतां हेच्या विशयी हेच त्रास नाका आले पंचनामा स्टेटमेंट माती गुणे 2 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या शेनवारा दिवचलच्या बाजाराक लागून आशिल्ल्या बंदरवाड्याचेर दिसा उजवाडे एके बायलेक लुटपाची घडणूक घडिल्ली. हे घडणुकेक 2 दीस जाता म्हणसर दिवचल शारांत असोच एका पिग्मी कलेक्टराक लुटपाचो अयशस्वी यत्न जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लामगांवां रावपी रणजीत साखळकर हो दिवचलच्यान लामगांवां आपल्या घरांत वतालो. दनपारची वेळ आशिल्ली आनी रणजीत हो 5 वाड्या वयल्या रस्त्या वयल्यान लामगांवां चलत वतालो. 5 वाड्याचेर पावतकीच हिरा टॉकीज थिएटराच्या मातसो फुडें 2 तरणाटे अचकीत रणजीत हाच्या कडेन धांवत आयले आनी एका तरणाट्यान रणजीत हाच्या हातांत आशिल्ली बॅग ओडून दोगांय तरणाट्यांनी फुज्ज्यो काडल्यो. अचकीत घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून रणजीत हे सामके काचाबुल्ल जाले. ताणें मजती खातीर व्हडल्यान बोवाळ केलो. इतल्या म्हणसर जे वटेन हे दोगूय दुबावीत तरणाटे पळटाले थंय शेतान ती लामगांव वाठारांतले 3 तरणाटे बशिल्ले. तांकां ह्या प्रकाराची कल्पना येतकीच तांच्यांनी धांवत जे तरणाटे बॅग घेवन पळटाले तांचो पाठलाग करून एका तरणाट्याक धरपाक येस मेळयलें. लामगांवच्या ज्या तरणाट्यांनी ज्या दुबावीत तरणाट्याक धरलो त्या तरणाट्याचें नांव अमित गुज्जर अशें आसा आनी तो मूळ मध्य प्रदेशांतलो मात सद्या म्हापसा वाठारांत रावपी अशें कळटा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. परवरी एका शाळेतल्या 6 वर्साच्या चलयेचेर स्कूल बसीत विनयभंग जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणात परवरी पुलिसांनी दुबावीत आरोपी अल्लाबक्ष सय्यदाबादे उर्फ बक्षी या 46 वर्साच्या दादल्याक अटक केल्या. तशेंच ती गाडी लेगीत पुलिसांनी जप्त केल्या. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा. परवरी एका शाळेतल्या 6 वर्साच्या चलयेचेर स्कूल बसीत विनयभंग जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणात परवरी पुलिसांनी दुबावीत आरोपी अल्लाबक्ष सय्यदाबादे उर्फ बक्षी ह्या 46 वर्साच्या दादल्याक अटक केल्या. तशीच ती गाडी पुलिसांनी जप्त केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 2 वर्सां सावन त्या सान चलयेचेर अत्याचार जातालो. ताच्या पालकांक 21 डिसेंबराक ही गजाल कळ्ळी. चलयेच्या वागणुकेत फरक दिसपाक लागिल्ल्यान पालकांनी चलये कडल्यान सत जाणून घेतले. उपरांत पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. पिडेस्त चली इश्कोलाक व्हरपाक येवपी गाडयेंत सगळ्यांत पयलीं चडटाली आनी शाळा सुटले उपरांत निमणे देंवताले. दुबावितान होच वेळ साधून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचे मुखार आयले. वैजकीय तपासणेंत ते चलयेचो विनयभंग जाल्ल्याचे स्पश्ट जाला. पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून दुबाविताक अटक केल्या. ताका 4 दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. जाल्यार ह्या घडणुके उपरांत थळाव्यांनी दुबावीत आरोपीच्या घरा कडेन व्हडा प्रमाणांत एकठांय जावन ताका हांगासरलो आनी गोंयांतलो धांवडायात नाजाल्यार आमी धांवणटली अशी शिटकावणी थळाव्यांनी ह्या वेळार दिल्या. करचे बीन कशें कितें पेट्रोलिंग म्हणजे ते हांगासर रावतात रावतात. पण 20 पॉइंटर भाड्याक रेंटाक कशें कितें दिवं शकता तूं? आता ते आता म्हाका तुम्ही विचारू नाका पूण रावता ते तुमकां हांवें इन्फॉर्मेशन दिला. ओके सो फाल्यां कशें कितें पंचाक खबर ना तर ह्या बद्दल सगळ्यांक खबर आहा. पंचायतीक सगळ्यांक खबर आहा. आमी सांगला सुद्धा पंचायतीक. सो आतां कितें सर्वे करपाक व्हेरिफिकेशन करपाक व्हेरिफिकेशन जाता इतले बेगीन करपाचें. जे कोण पळय आहात हांगासर रावतात तांकां हांगासरले खाली करपाचें. अच्छा कित्याक फाल्यां सकाळी एक ही घटना घडली
फुडें आनीक घटना जावंक शकता. ती घटना जर तुमकां रोखून धरपाची आहा जाल्यार आतांच कितें तो उपाय करपाक जाय आनी कितें तो बंदोबस्त करूंक जाय. मनशांक गोंयांत सुद्दां रावपाक दिवपाक जायना. 20 पॉयंट आयज पासून हे कारनामा केन्नाच आमी पळोवंक ना. परवरी हो आतां सद्या घर घेतला जालो 2 वर्सां 3 वर्सां जाल्यार खबर ना. आमी आयलो हांगा पावला हेजे कडेन आनी हेणी 2-3 वर्सांनी आहले कार्ड केले. आहले मनशांक हांगा दवरूंक उपकार ना. दवरले की हो फाल्यां आनी कितें करूं शकता. मागीर केले की मागीर आमी खंय वयतले की आमचे भुरगे हांगाच खेळटात. धाकटे भुरगे सगळे खेळटात. केले की आमी मागीर तोंडान कोण दाखोवंक शकना. आहले मनशांक दवरून फायदो ना. आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी पळय डिसिजन घेतला हे सामकें घेतला. कळ्ळें न्हू. आमी गांवकार सामके फायनली या हेंकां घराची शीट करूंकूच जाय आनी हेंकां आमकां गावोंक जाय. पोलिसांनी आतां सपोर्ट केला सगळे आमकां डिक्लेरेशन आनी मेन्शन केला आनी तांकां फाल्यां पंचायतून व्हडल्या सेक्रेटरी कडेन उलयता सगळ्या पंचायतीन बी आनी इवन आमच्या लोकल मिनिस्टर कडेन उलयता सांगला. ओके आनी फाल्यां डिसिजन घेतात आनी 6 पासून सील करतात आनी आमी सगळे लोकांक उतर दिला 6 पासून तर सील जायना जाल्यार आमी हांगा सेम हेज्या परस डबल लोक हांगा हाजीर जातले आनी तांकां फोर्सिबली भायर काडटले. आम्ही ह्या वाड्यार रावल्या इतली वर्सां जाल्यार एकट्याचे पासून कोणाचे हे ना की तर अशे पुलिशेन काण केल्लेले आनी हो आतां नवो येवन जर असो काण करूंक लागलो जाल्यार आनी भायल्या लोकांक कशे घेतले तुमी. हे भायल्या लोकांक घेवपाचे ना न्हय. आनी भायल्या लोकांनी जर अशें काण केले जाल्यार वाड्यातलो लोक खंय वयतलो. ताका कळना आपले भुरगे आहा म्हणून ह्या भुरग्याचे अशें करप म्हळ्यार 6 वर्साच्या भुरग्याचे करप हे कृत्य कशें जालें ताका उजो घालून जळोवन उडोवपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणातलो आरोपी अमोघ नायकाक दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केलो. हेर 10 दुबावितांच्या जामीन अर्जाचेर न्यायालय सोमारा 29 तारखेक निकाल दितलो. आतां मेरेन ह्या प्रकरणात 16 दुबावितांचो जामीन मंजूर केल्लो. अमोघ नायकाक 50,000च्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर जामीन दिला. मुंगोल गँगवॉरा भितर दक्षिण गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयान अमोघ नायक ह्या एकुजाक काल जामीन मंजूर केल्ली आसा आनी 10 जाणांनी जामिनी खातीर एप्लाय केल्ले. तांची आतां निवाडो जो आसा तो 29 जानेवारी सोमाराक जातलो. ह्या प्रकरणात आतां पर्यंत 16 आरोपीक जामीन मंजूर जाल्ली आसा. न्यायालयान जामीन दितना अमोघाक 50,000चो वैयक्तीक हमीदार त्याच बरोबर तितल्याच रकमेचे 2 साक्षीदार हे हमीदार स्थानीक हमीदार हे ताका प्रोड्यूस करपा पडटले. न्यायालयाक सांगनासतना गोंयचे भायर वचप, साक्षीदाराक धमकावप न धमकावपाचें आनी त्याच बरोबर अश्यो अटी ताका घाल्ल्यो आसात. ह्या अटीचेर ताका जामीन मंजूर जाल्ली आसा. गेल्ल्या आठवड्याक वॅली डिकॉस्टा आनीक 13 जाणांक सुमार जामीन मंजूर जाल्ली. आतां सद्याक 29 तारखेक जे उरिल्ले आरोपी आसात तांची जी जामीन आसा ताचेर निवाडो जातलो. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू उलयतां. बुधवारा तिस्क उसगांव MRF कंपनी लागसार 2 दुचाकी आनी 1 रिक्षा मदीं अपघात घडलो. गाडयांनी एकामेकाक नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातात रस्त्या कुशीकच्यान चलत वचपी केदारी शहापूरकर हो 76 वर्साचो दादलो जखमी जाल्ल्यान ताका GMCत उपचार ताचेर चालू आसात. नमस्कार, आम्ही MRF कडेन आसा. जे जाग्यार दनपारां 2 दुचाकी आनी 1 रिक्षा मदीं अपघात जालो. त्या अपघातात जो वाटसरो आसा तो चलोन रस्तो क्रॉस करतालो ताका गाडयेचो धक्को लागलो आनी ताका ताजी कमर बिमर बरी दुखापत जाल्ली आसा. ताका आयडींतल्यान GMC पावयल्लो आसा. फोंडा आयडींतल्यान GMC पावयल्लो आसा. आज सद्या तो GMC उपचार घेता. पूण अशें आयकूं येता की कोणालो धक्को लागलो तो कोणाक कांयच खबर ना. पूण कोण म्हणटा सगळे त्या तिगांच्या पयलीं जे 2 दुचाकी 1 रिक्षा हेंचे मदीं ते म्हणटा की आमचो कोणाचोच अपघात जालो. हांकां बाकीचे जे अपघातवाले आसलेले रिक्षा चालक आनी दुचाकी हांकांय मातशी किरकोळ अपघात लागला. पूण तांकां उपचार करून तांकां धाडलेले आसा. तांकां अशें व्हडले जे कोण आसा जो वाटसरो आसा ताका मोठो प्रमाणांत ताका जखम जाल्ली आसा आनी ताका आंबोळे हांगा उपचारा खातीर धाडलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांवच्यान एकनाथ. आर्लेम सरकट ते नुवे मेरेनच्या रस्त्या कुशीक कोयराचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. यो वच करपी लोकांक ह्या वाठारांत कोयर हाडून उडयता आसतना खासा करून चिकनाचो धंदो करपी लोक ह्या सुवातेचेर चिकनाचो कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून पुराय वाठार जो आसा तो घाणयारो वासात पसरिल्लो आसा. ताका लागून शेतां करपाक अडचण निर्माण जाता. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन
कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. चड गाडी हाडपा रे घरां तुझे कचरो टॅक्सी रावले उडयले गाडी रावले उडयले सगळें उडयले आनी कोण आयकना आमी तें शेतां आमी पेडा केल्या ती गटोरांच्या बसून कोण एक्शन घेयना आमी मनशां पळय थोडे एकठांय जायना तुमगे शेतां उडयताय हय शेतां उडयता सगळें गाणी बसों रस्त्यार बसों जायना कोंबड्या हाडून उडयता आनी सगळो नाक जाले वस्तू हाडून उडयता तो एक सुणे मेले हाडून उडयता मनीस हाडून उडयता ते कोण चोयलो ना कोण एक्शन घेयना ते पायप आतां आमी शेत पिड्यार ती कित्या लागून पिड्यार हे गटोरां लागून हें केलें चंबर केलें ताका लागून. फातर्पा वाठारांतल्या श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरीण जत्रोत्सवा निमतान तिसऱ्या दिसा दिंडीच्या गजरात श्रींची सूर्य रथांतल्यान मिरवणूक काडली. ह्या वेळार देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान भावीक हांगासर उपस्थित आशिल्ले. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.